वचून गाया परमेश्वरा वाखाणा शेकांचे प्रितुमी होय देवा सोडगिता गाया परमेश्वराच्या माना गीता गायो ना गोरा मोय काळाक नाव देवाचे पुरकोटाता रोंताचे सगळ्यांक तुमकां देव बरो दीस दिवं मागीर मोगाचो स्वीकाराच्या मिसाच्या बलिदानांत आज किरीत भाशेन आमी मागतल्या सोंपलेल्या मार्सेलिना आनी मारिया संताना नोरोना हांच्या आत्म्या पासत तशेंच सगळीं आब्रांश फामील मरून गेल्यात तांच्या गोच्या पासत आमी किरीत भाशेन मागतल्या देवान ह्या आमच्या बाबा भयणांक सासणाचो विसव दिवन सुर्गीचें सूख फावो केल्या प्रमाण मागुया. आज सायबिणीची भेट ह्या गोराब्यांनी जाता. इग्रेजा अलेक्स पेरेरा पेंटा जुजे इनासियो जोसेफ दाबोली मिलाग्रिस गामा आनी आल्तो दाबोली एलेक्स कुलासो सायबीण मायेचो आशिर्वाद ह्या गोराब्यांचेर पडूं म्हूण किरीत भाशेन मागुया. आज बाबार्थाची ड्युटी पेटयतात आल्तो चिकाली लिओ रॉड्रिगीस आनी फामील आनी दाबोली आर्कांजेला आझारेदो आनी फामील किरीत भाशेन ह्याय आमच्या बाबा भयणाचेर सायबीण मायेचो आनी सान फ्रांसीस सावेराचो आशिर्वाद मागुया. बापाची आनी पुताची आनी पवित्र आत्म्याची नावी आमच्या सुम्या जेजू क्रिस्ताची कृपा देवाचो मोग आनी पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सगळे आसूं. जाक्यूस आज हांव तुमच्या घरा जेवणाक येता अशें अकस्मात तर सोमयान आमकां म्हणलें जाल्यार बाबा भयणीनो आमी तयार आसूंक गरजेचें. दर दिसाक सोमी आमचें सगळें रिगून रावूंक आमचे मदें येता ताका आमी घेवंक आमी आयती आसूंक आनी आमचें मन आनी काळीज सोम्याच्या तत्वांचेर आमी धरूंक ह्या मिसांत आमकां कृपा आनी बळ मागून घेवया. आनी पवित्र रितीन फावो ते परी वांटो घेवचे खातीर पयले सुवातेर आमच्या पातकांची दूख धरून सगळीं बरोबर म्हणुया. हांव पातकी आनी तुमकां बाबा भयणीनो म्हज्या सगळ्या उत्साहान सांगता मनान चिंतून तोंडान विचारून वायट आदरान बदल सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यात. हो म्हजो अपराध हो म्हजो अपराध हो म्हजो अपराध हे बसत बागेन सुद्दां सांगपाक बरी सगळे देवदूतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां बाबा भयणीनो म्हज्या पितरांच्या सगळ्या देवा लागीं विनंती करात म्हूण प्रार्थना मागता. सर पदवेदार देव आमची काकूत करूं आनी आमची पातकां भोगसून आमकां सासणाच्या जिविताक पावो. सुमिया काकूत कोर क्रिस्ता काकूत कोर सुमिया काकूत कोर प्रार्थुया. सर्वेस्परा आमच्या देवा तूं सगळ्या देण्याचो रोसणार आनी दोनी तुज्या असल्या दोनयाची सेवा करची म्हळ्यार आमचें पूर्ण आनी शाश्वत सूख देखून तुजे भक्तींत आमकां सदां संतोश मेळोसो कोर. ह्या आमी मागता आमच्या सुम्याच्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो खरो देव तुज्या आनी पवित्र आत्म्याच्या एकपणान जियेतान राजवट चलयता सासणाच्या सासणांक. आमीन. प्रकाशनेच्या पुस्तका वेलें वाचप. हांवें जुवावान सर्वेस्पोर म्हाका कितें सांगता तें आयकलें. सार्दिसाच्या पवित्र सभेच्या दुताक अशें बरय. देवाचे 7 आत्मे आनी 7 नोगेत्रां धरून आसा ताचो हो संदेश. तूं कितें कोत्ताय तें हांव जाणो. तूं जिवो आसाय म्हूण लोक समजता पूण खरें म्हणल्यार तूं मेलाय. देखून जागो जा आनी जें कितें तुजे भितर मरूंक पावलां ताका गोठाय दी. तुज्यो कोरन्यो म्हज्या देवाच्या दोळ्या मुखार पूर्ण म्हूण मोजान म्हणूंक जायना. देखून तुवें पयलींच संदेश आयकलोय तेन्ना कितले जतनायेन तो घेतलोय ताचो उगडास कर.
तो तेच जतनायेन सांबाळ आनी जिवीत बदल. तूं जागो जायना जाशी जाल्यार चोर कसो हांव येतलो, आनी हांव येतलों ती घोडी तुका कोलचीच ना. पूण सारदिसान कांय जाणांनी आपलीं आंगोस्त्रां नितळ सांबाळल्यांत, आनी तीं पुर्तीं देखून धवे न्हेसून म्हजे बरोबर भोंवतलीं. जैत व्हरता तो असल्या धव्या आंगोस्त्रांनी न्हेसयलोलो आसतलो, आनी ताचें नांव जिविताच्या पुस्तकावेलें हांव काडून उडोवचो ना. पूण म्हज्या बापाचें आनी ताज्या दुतांचें उजीर तो म्हजो पाटलादार म्हूण हांव परगडटलो. कान आसत ताणें आत्मो पवित्र सोबांक कितें सांगता तें आयकुचें. लवोदिसाचे पवित्र सोबेच्या दुताक अशें बरय, जो आमेन, विस्वाशी आनी खरो साक्षी, आख्खे देवाचे रोसणेचो ओरोम. ताचो हो संदेश. तूं कितें कोत्ताय तें हांव जाणो. तूं शेळोय न्हय आनी हुनूय न्हय, कितें तरी एक. शेळो ओ हून तूं जावंक जाय आसलोय, पूण शेळोय आनी हुनूय न्हय जावन तूं शेळमळो देखून तुका म्हज्या तोंडांतलो ओंकून हांव भायर उडयतलों. हांव ग्रेस्त आनी श्रीमंत आनी म्हाका कांय उणें ना अशें तूं म्हणटाय. पूण तूं कितलो दोळदिरो, कोनिश्ट, गरीब, कुड्डो आनी विंगलो तें तूं नोकलोय. देखून हांव तुका एक बूट दितां. क्रेस्त जावंक म्हजे कडसून उज्यांत तपासलेलें भांगार तूं विकतें घे, आनी तुका न्हेसूंक आनी तुज्या विंगलेपणाची लज धांपूंक धवीं आंगोस्त्रां घे, आनी तुका दिश्टी पडचे खातीर दोळ्यांक काडूंक लेप घे. जांचो हांव मोग कोत्तां तांकां हांव झुपाटी दितां आनी कास लायतां. देखून उर्बा घे आनी जिवीत बदल. हो पळय हांव दाराच्या उमरार आसा आनी दारार मारतां. म्हजो ताळो आयकून कोण म्हाका दार उक्तें करीत, ताच्या घरांत हांव भितर सरतलों, ताचे बरोबर जेवतलों आनी तो म्हज्या बरोबर जेवतलो. हांव जैतिवंत जालां आनी आतां म्हज्या बापाच्या सांगाता ताजे सोदरेर बसलां. तेच परी जैत व्हरतल्यांक म्हज्या सांगाता म्हजे सोदरेर बसूंक दितलो. कान आसत ताणें आत्मो पवित्र सोबांक कितें सांगता तें आयकुचें. देवाचें उतोरें. देवाचे व्हड उपकार. जबाब. जैत व्हरतात तांकां म्हज्या सिंहासनार बसूंक दितलो. म्हणुया, जैत व्हरतात तांकां म्हज्या सिंहासनार बसूंक दितलो. सर्वेस्परा, तुज्या तोंबून बिडार करूंक कोणाक मेळत? तुज्या भोव पवित्र दोंगरार कोणाक तिकाण करूंक तांकत? चुकी विणें भोंवता, न्याय नितीन चलता, काळजांत तान सोत उलयता, आपले जिबेन पेल्याचेर बोगलांटां घालिना असल्याच मनशांक. जबाब. जैत व्हरतात तांकां म्हज्या सिंहासनार बसूंक दितलो. पेल्याक कसलेंच वायट करिना, आपल्या भावाचेर लोचांडां घालिना, खोट्या नश्ट्या मनशांक कांटाळटा, पूण सर्वेस्पराची भोक्ती कोत्तल्यांक मानान लेखता असल्याच मनशांक. जबाब. जैत व्हरतात तांकां म्हज्या सिंहासनार बसूंक दितलो. उश्णें दिता वाड घेना, लोंच खावंक कबूल ना, निरपराध्यांक वायट करिना असल्याच मनशांक. जो मनीस असो चलता तो तीर आसतलो सदांकाल. जबाब. जैत व्हरतात तांकां म्हज्या सिंहासनार बसूंक दितलो. उद्गार. Sorvesporak soy soy, Sorvesporak soy soy, Sorvesporak soy soy, Sorvesporak soy soy.
देवान पयलीं आमची प्रिती केली. आमची पातकां नाटक करूंक ताणें बोली कसो आपल्या पुताक धाडलो. Sorves forak soy soy. Sorves forak soy soy. Sorves forak soy soy. Sorves forak soy soy. सर्विस्पो तुमचे सवे आसूं. तुमचे सवे आसूं. लुका प्रमाणे जेसू क्रिस्ताचे शुभ वर्तमान. महिमा तुका सुम्या. जेसू जेरिको नगरान भितर सरून तेवशिऱ्यान चलत वेतालो. थंय जाकेव नांवाचो मुखेल दोन वसुलदार आनी आस्तीक मनीस आसलो. जेसू कोण तो पळोवंक तो सोदतालो, पूण आंगान मोठवो देखून लोकांचे केटीक लागून ताका मेळो ना जालें. त्या पासत ताका पळोवचे खातीर तो फुडें धांवून वचून एका रुमडाच्या झाडार चडलो, कित्याक जेसू ते वाटेन वेचो आसलो. त्या जाग्यार पावतूच जेसून वयर नदर मारली आनी ताका पळोवन म्हणलें, जाकेव, बेगीन देंवून ये, तर आज म्हाका तुमगेर वचून रावूंक जाय. आनी तो बेगीन बेगीन देंवलो आनी व्हडे कुशीन ताका आपणागेर घेतलो. हें पळोवन सगल्या लोकांन गुणगुणून म्हणलें, पातक्या मनशांगेर रावूंक गेला मोरे हो. नीट उबो रावन जाकेवान म्हणलें, सायबा, आतांच्या आतां म्हजे गिरेस्तकायेचो अर्दो वांटो हांव गरिबांक दितां, आनी हांवें कोणाक फसयला जाल्यार 4 पट परतून दितां. जेसून ताका म्हणलें, आज ह्या घराक तारण आयलें, कित्याक होय अब्रामाचो पूत. तो सांडलोल्या तें सोदूंक आनी तारूंक मनशाचो पूत आयला. जेसू क्रिस्ताचे शुभ वर्तमान. मोगाळ बाबा भयणीनो, आमच्या जिवितांत कशें आमकां लागतलें, अकस्मात आमकां तर एक नांव वसत्या मनशान म्हणलें, आज हांव तुमगेर येतां. आमी सगळीं खुशाल जातल्यो, आमी तोटाक जातल्यो, आमी सगळीं आबूज जातल्यो, आनी धावीन जें कितें करूंक नाका आसलें तितलें आमी करतल्यो. घर साफ करतल्यो, बरें जेवण करूंक आमी बाजारांत सगल्यो वस्तू घेवंक धांवतल्यो, वस्तू तयार करतल्यो, आनी आमच्या पावण्यांक आमी बरे तरेन घेवंक आमचें सगळें घरदार साफ केल्या उपरांत बरें जेवण खाण करून ताका येवकार दिवंक आमी तयार रावतल्यो. अशेंच कितें जेसू करतालो. अकस्मात कोणागेरूय भितर सरतालो, हांव तुमगे जेवणाक येता अशें तो म्हणटालो. आज कितें भाशेन शुभ वर्तमानांत जाकेवागेर तो भितर सरता तें आमकां मेळटा. आनी तो म्हणटा, जाकेव, आज हांव तुमगेर रावूंक येता. आनी जाकेव बेगीन बेगीन देंवता. बाबा भयणीनो, एक दोन वसुलदार तो आसलो जाकेव, मोठो आंगान. जेसूक पळोवंक ताका जाय आसलें, म्हणटकूच लोकांचे केटीक लागून ताका पळोवंक मेळो नासलें. तो कितें करता, अशें कितें स्टूल घेवन उबो रावना, पयस धांवन वेता. जेसू वेता ते वाटेर तो पळयता, आनी रुमडाचें झाड आसा, सिकामोर ट्री, ताचेर चडटा, बेगीन बेगीन चडटा आनी वयर वेता आनी जेसूक पळयता. कित्याक पळयता काय, प्रयत्न करता आपल्या जिवितांत, हांव घडये एक मोठो जायत, पूण देव म्हाका आपलें दर्शन दितलो हें ताच्या मनांत आसता. तो मनीस सुभागी, तो मनीस मसियस, तो मनीस मागलोलो हें तो मोतींत आपल्या नियाळटा. हेंच नियाळून तो रुमडाच्या झाडार चडून बेगीन बेगीन दर्शन जेजूचें घेता. आनी जेसू ही ताजी कोरणी पळयता, ताची नदर मारता आनी म्हणटा, जाकेव, बेगीन देंवून यो, आज हांव तुमगेर जेवणाक आनी वचून रावंक येता. आनी काय बरें बाबा, खुशालकायेची खबर आयकून आपणागेर जेसू येता तें पळोवन धावी तो येता आनी आपल्या घरा वेता. आनी घरा जेसू आयला तो पळोवन सगळोच खुशाल जाता. ताचो उमेद, ताची खुशालकाय इतली दुप्पट जाता की आपणा लागीं आसलें तितलें बाबा भयणी कोणाकूय तो नागयला. कित्याक दोन वसुलदार तो नागोवण्याचे जायते वस्तू करतालो. तो म्हणटा,
आस्तान सायबा आतांच्या आतां म्हजे गिरेस्तकायेचो अर्दो वांटो हांव गरिबांक दितां. आपल्याकूच खाली करता. दुसरे सुवातेर हांवें कोणाक फसयला जाल्यार चौपट परतून दिता. म्हणजे आपल्या जिविताची नवसरणी करता. सोम्याक तो भेटता, सोम्याचो अणभव घेता. बाबा भयणीनो, ह्या अणभवान सगळें ताका संवसारी वस्तू सारक्यो निर्फोड दिसतात. सगळ्यो वस्तू ज्यो गिरेस्तकाय हांवें पुंजयल्यात सोम्या मुखार त्यो कांयच न्हय. आमच्या जिवितान असलो वेळ येता जेन्ना आमकां सोमी बऱ्या बऱ्या देण्यांनी भरता, बऱ्यो बऱ्यो वस्तू आमच्या जिवितान दिता. तरी आमी चिटकून रावता संवसारीक गिरेस्तकायेक. जायते फावटी घडयेक आमकां सोडूंक जाय ते सोयीक मेळटात. वेळ आसल्यार आमी ह्या आयच्या शुभ वर्तमानाचेर नियाडुया आनी तातूंत जाकेवाचो ताची भुमिका कितें ती आमी अदीक नियाडून जाकेवान आपणाक विसरून पयले सुवातेर पयस गेलो. लोकांचे खेटीन तो रावंक ना. पयस घेवन रुमडाच्या झाडार तो चडलो. हो प्रयत्न ताचो जेजू मानून घेता. जो मनीस पातकी आपल्याचें पातक उडकून घेता, आपल्याक पातक आसा म्हूण समजता, ताचेर नियाळटा आनी उदीक संदानाच्या साक्रामेंतान जेन्ना तो वांटो घेता, आपलें जिवीत नरसता, देव ताचे सगळें उदीक काकलुती वंत जाता. आमी उदीक देवा सगळें येवंक जाय जाल्यार खालती जावया, आमच्या पातकांची दूख धरुया आनी सगळें आमकां बरेंपण मेळूंक त्याच सोम्या लागीं मागुया. गायन घेऊया C8 पेज नंबर 31. C8. बाबा मना गोड बायलो जायका साची गोरी भोवती ताका नाका ओली राना जाय पेऱ्याची दोया मोगाल बापा मानून तुगे मोगान केली ही बेटोनी मोगाल बापा मानून तुगे मोगान केली ही बेटोनी. म्हज्या भावा भयणी, म्हज्यान तुमचें बलिदान सूर पदवीदार देव बापाक मानता तसलें जावं म्हूण मागात. हे तुमच्या आदांतलें बलिदान आपल्या मनाक आनी मोहिमेक आमच्या न्याके पवित्र सुवेच्या देवाक सर्वेस्वर मानून घेवं. मोगाळ बाप्पा, तुका आमी भेटयता ते देण्या वरवीं तुजी खरी भोक्ती आमच्या काळजांनी वाडो आनी सासणाच्या सुखाक आमी पावूं ही आमी मागता क्रिस्ता आमच्या सुम्या वरवीं. सर्वेस्पर तुमचे सवे आसूं. आमची काळजां उबारुया. सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिन वासूया. सर्वेस्परा पवित्र बापा, सूर पदवीदारान सासणाचे देवा, सूर काळयेन सूर ते आमी तुका दिन वासूंक फावो. हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो तुज्या मोगाच्या पुता वरवीं मनशाकूड तुवें रोसलें. ताचेच वरवीं नव्यान आमकां तुज्या सारक्याची केली. ह्या खातीर सगळीं रोसनां आनंदान करता तुजी सेवा. प्रितुमे तुका वाकाणटा तारण मेळिल्ली तुजी पोरसां स्वर्गार एका ताळ्यान तुका दिनवासता तुज्या संतां भक्ताची सभा. देखून सगळ्या देवदूतां सांगाती संतोशान आमी निरोवन तुजी स्तुती गायता. पवित्र स्वर्गानी संसार भरलो चार वैभवान उंचशी तुका सोय सोय सर्वेस्पराचे नामे येता तांकां सोय उंचशी तुका सोय सोय. बापा, खरोच तूं पवित्र, तूं सगळ्या पवित्रपणाची जोर. तुज्या पवित्र आत्म्याक धाडून ही देणी पवित्र कर म्हूण आमी मागता. जावं ती आमकां आमच्या सुमे जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत. आपलीच कुशीन कोश्ट मरोन सुसूंक बेच्या आदी ताणें उडो घेतलो, तुका दिन वासून तो मोडलो,
तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हळे, हो तुमी समेस्त घेयात आनी खायात, ही म्हजी कूड तुमचे पासत समोर पुंजी. तेचपुरी जेवण जातूच ताणें कास कितली तुका नव्यान वाचलो ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हळे, तुमी समेस्त घेयात आनी आंतले पियात, ही म्हज्या रोगताची खास, नव्या आनी सासणी कोरोराचें हें रगत, पातकांचें बोगसोणे मेरच्याक तुमचे पासत आनी समेस्त मनशां पासत ते वारवतले, हें म्हज्या उगडासा करात. भावार्थाचो गुटपोर गोटुया तुझ्या कुसानी पुनर्जीवनपणा वळवी तुवें आमकां सोडयली सौम्या. संवसाराच्या सोडवणारा आमची सोडवण कर. बापा जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जीवनपणाचो आमी भक्तीपडी उगडास करता. ओ जिविताचो उंडो आनी सोडवणेची कास तुका समर्पिता. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केली देखून आमी तुका दिन वाचता. जेजूची कूड आनी रगत सुतरे आम्हा समेस्तांक पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता. सर्वेस्परा आखे पृथ्वीचेर विस्तारलेचे पवित्र सभेचो उगडास कर. फ्रांसीस आमच्या बागेन बापा, फिलिप नेरी आनी सिमा आमच्या गोणी बापा आनी सगळे याज्ञिकी वर्गा बरोबर तिका प्रतिमोगांत वाडय. पुनर्जीवनपणाचो बरवंसो धरून मेल्यान ते आमच्या बाबा भयणीची काकूत कर. तांकां तुजे इश्टागुतीन मेल्ल्या समेस्तांक तुजें पोर जोरीत मुखामोड पडूंक फावो कर. आम्हा समेस्तांची इवेदी भोंवतणी एकठांय जाल्ल्यांची दया करून आमी मागता. आंकवार मरे देवाचे माये संगाती चपुती बागेवन सुसे बागेवन धरून आनी सूर काडी तुका मानवल्यान त्या सगल्या भक्तां बरोबर सासणाच्या सुखान आमकां वांटो दी. तांचे सांगाता तुजी महिमा गावूंक आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं, त्या जेजू वरवीं, त्या जेजू सांगाता त्या जेजू ताय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सर पदवेदार बापा सर वंदन आनी वैभव तुका सासणाच्या ससनांक. आमेन. आमच्या सरोंडाराच्या आज्ञा मनान धरून जेजून शिकयलेलें प्रार्थोन धीर घेवन सगळीं बरोबर म्हणुया. आमचे बापा स्वर्गीच्या तुझें नांव पवित्र जावं, तुझें राज्य येवं, तुजी कशी स्वर्गार जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपतो आनी आमचे चुकलेल्यांक बक्षिसा, तशी आमची पातकां बोगोस आनी आमकां ताणें पडोवंक नाका, पूण वायटांतली आमकां निवार. सर्वेस्परा सर वायटांतले आमकां निवार. दया करून जिवितांत सवस्काय आमकां दी. सर्गीच्या सुखाक आनी आमच्या सरुंडारा जेजू क्रिस्ताच्या येण्याक आमी बरवशान ओतरेकता तर आमकां तुजे उदार काकलुती सर्व पातकांतली सुटोय आनी सर्व आकांतांतली वाटाय. सुम्या जेजू क्रिस्ता तुमच्या धरून तांगणे तुमकां शांती दवरता. म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचेर न्हय पूण जे पवित्र सभेच्या भावार्थाचे दिसका जे खुशे परमे तिका शांती दी आनी तूंच तिका एकवटान सांबाळ. जेतान राजपूत चलयताय सासणाच्या ससनांक. सोम्याची शांती सदां काल तुमचे सवे आसूं. माय मोगान एकामेकाक शांती दिवया. देवाचे शेले संसाराचे पाप काढतले आमचे काकूत कर. देवाचे शेले संसाराचे पाप काढतले आमची काकूत कर. देवाचे शेले संसाराचे पाप काढतले आमकां शांती दी. ही देवाची शिली संवसाराचें पाप काडटा. शिलेच्या जेवणाक पयल्यान ती सगळी आमी सुभागी. म्हज्या भितर येवचें म्हाका फावना, पूण तुज्या एका सुतान म्हाका भलायकी मेळटली.
आत्मिक कुमयाव खातीर मागणे मोगळा जेजू तूं भोव पवित्र संस्कारां हाजीर आसाय म्हूण हांव सत मानता सगळ्या वस्तूंत हांव तुजो मोग करता आनी हांव तुका म्हज्या आत्म्यान घेवन आशेता हे घडये तुका हांव संस्कारांत घेवन शकना म्हणटच आत्मीक वाटेन तरी म्हज्या काळजांनी तूं म्हज्या काळजांत आसा म्हूण समजू हांव तुका वेंगयता आनी आख्खोच तुका आयकपडटा तुजे कडसून केदींच वेगळो जावं म्हाका दिवं नाका आमेन. सोम्या जेजू ये आमच्या काळजांत रावूंक ये आमच्या काळजांत रावूंक ये सोम्या जेजू ये आमच्या काळजांत रावूंक ये आमच्या काळजांत रावूंक ये बाबा कडसून देवून आयलोय आमचे सारको मनीस जालोय सासांक तुजे येवजण जालें आमचे मोगे बिराड करचें सोम्या जेजू ये आमच्या काळजांत रावूंक ये आमच्या काळजांत रावूंक ये सोम्या जेजू ये आमच्या काळजांत रावूंक ये आमच्या काळजांत रावूंक ये प्रार्थुया. प्रितीच्या बापा, ह्या संस्कारांत आमी जेजूचे मास रगत घेतला. हें संस्कारलोलें जेवण आपल्या उगडासाक आमी घेवचें म्हूण ताणें फॉर्मायलां. ह्या पोसणा वरवीं आमच्या काळजांनी प्रितीमोग वाडय म्हूण कालतेपणी तुजे लागीं मागता हांव क्रिस्ता आमच्या सुमया वरवीं. सर्वेस्पो तुमचे सवे आसूं आनी सर पदवेदार देव बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मो तुमचेर आशिर्वाद घालूं. वचून याद क्रिस्ताचे शांतीन आनी मोगान तुमकां धाडटा. उत्सवीक वर्सा मागणे. सर्वेस्परा देवा, आमच्या मोगार बापा, काळाकाळी तुमच्या आपयताय
आकारताय आनी पाठयताय बागुळ्यो फ्रांसीस शावेराच्या आपोण्या आनी मिसांव पासत आमी तुका दिनवासता तुज्या पुताच्या कोसाचेर नदर दिलोन ताचें मन बदलप जालें संवसारी मान सोडून मिशनरी उर्बेन शुभ वर्तमानाचो तो दिरादीक परगुडणार जालो ताच्या वेदिकेची दाबाची दाखोवणी तशेंच 2025 उत्सवीक वर्सा आमी तयार जातना पवित्र कुसाच्या बळान आमचो एकचार तिराय तुज्या उतराच्या उसवाडान आनी परिशुद्धीक मनान तुवें दिलें मिसांव सहभागिरीपणान फुडें व्हरूंक आमची पावलां उसवाडाय अशें पवित्र आत्म्याचे स्फूर्तीन संवसाराक बरमसो दितली शुभ वर्तमानाची उर्बेवून परगुडणारा आमकां कर आमेन. गायन घेऊया U16 पेज नंबर 239 U16. Padragnela आमच्या इष्टा आमकां तूं सांडू नाका.